विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या वीक्षक वर्गांक मिगे नमस्कार. ह्या वर्षाच्या सीए साधक कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांचे स्वागत करता. मे 2025 तू द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया हांनी कंडक्ट केलेला सीएच अंतिम परीक्षेन तू उत्तीर्ण जावन आज तांगेल जर्नी शेअर करू आमगेलो टासाची सीए अश्विनी पै हांका हांव आमगेल स्टुडिओक हार्दिक स्वागत करता. थँक्यू वर्षा. सो हांगेल संभाषण करचाके फुडा हांगेल एक किरुपरिचय तुमगेल मुखार दिवचे आविष्ट पावता. अश्विनी पै हांनी मूलतः मंगळूरच्या हांगेल अन्नाल नाव के गोपालकृष्ण पै हांनी JK एंटरप्राइजेस मँगलोर हाच्या प्रोप्रायटर जावन आसा ती. हांगेल अम्मा श्रीदेवी पै हांनी मंगळा कॅशू इंडस्ट्रीसांतू वर्क करता आसाची. हांक एक भयणी आसा तिगेल नाव अदिती पै हांनी बेसेंट कॉलेजांतू 3rd year BCA शिकता आसा. हांनी हांगेल स्कूलिंग सेंट लॉरेन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल बोंदेल आणि लेडी हिल विक्टोरिया हायस्कूल हांग पूर्ण करून पदवी पूर्व आणि BCom शिक्षण मॅथ्स कॉलेज मंगळूर हांग केलेलं आसा. हांनी CA आर्टिकलशिप जगन्नाथ कामत अँड को हांगा कंप्लीट केलेलं आसा. हांका स्कूल अँड कॉलेज लेवलांतू चेस बॅडमिंटन आणि स्पोर्ट्स डान्स कॉम्पिटिशनांतू सुमार प्राइजेस मेळल वरेन आसा. हांनी सिकासा मँगलोर हांनी कंडक्ट करच्या इव्हेंट्सांतू मस्त ऍक्टिव्ह जावन पार्टिसिपेट करून आयलेंची. सो अश्विनी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स आणि आमगेल स्टुडिओक तुमक स्वागत. थँक्यू वर्षा. CA एक्झाम पास करच म्हणा मस्त कष्ट म्हणता ती हा कठीण परिश्रम अगत्य आसा. सो CA फायनल तंते पास करच म्हणा होड एक अचिव्हमेंटाची. जुलै 6 ताक तुमगेल रिझल्ट आयलेलो आसा. सो त्या दिवस तुमगेला आणि तुमगेल फॅमिलीच्या रिॲक्शन कशी आशिल्लें? वय मेरे फॅमिली मस्त खुश जाल्ला हांव CA पास जालेल्याक. तांके कोड टेन्शन एंड जाला वरी जाल्ला आनी हांव लेकिल्यार मुगेल रिझल्ट हांवच सबमीट बटन प्रेस करून पळयता म्हूण ताजे विशय टेन्शन आशिल्लें. त्या पॅनीक मोड आसता पळय पुरो जनाक त्या एक्सपिरियन्स आशिल्लीच. सो बट मुगेल्या रिझल्टा मागेल्या गौरी मॅम म्हूण त्रिशाच फॅकल्टी ती. सो तिनं म्हाका रिझल्ट अनाउन्स केला मुगेल्या फोनार सांगून. हांव लेखली ती फर्स्ट म्हाका अशी ऑल द बेस्ट सांगूक फोन करता आसा म्हणून. मागीर लास्ट तीन म्हण कॉंग्रॅच्युलेशन अश्विनी तू पास केला हांव तुगेलो रिझल्ट पळयला म्हूण. सो आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड अँड सरप्रायज. सो तशें म्हाका मेल रिझल्ट कळलेला तशें हांव पुरो फॅमिलीक सांगला तशें पास जाल्ला म्हूण. सो तांकां मस्त खूश जाल्ला मेल रिझल्ट पळोवन. ओके. आणि CA एक्झाम पास करच म्हणा ताजी मागशे आशिल्लें प्रिपरेशन मस्त क्रुशियल जावन आसता. सो त्या प्रिपरेशनाक तुमकां बूस्ट करूंक हांगा वर्ल्ड कोंकणी सेंटरांत आनी एक लायक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलो आसता. कसन म्हळ्यार CA Power 25 म्हणून तांणी क्रॅश कोर्स ऑर्गनायज केलेलो आसा. हांव आयकल तुमी तांतू पार्ट घेतिल्लो आसा. सो तांचे एक्सपिरियन्स तुमकां एक्झामाक हेल्प कशें जालें? या CA Power 25 मस्त व्हॅल्यू एडिशन दिल्लें मुगेल्या CA फायनल प्रिपरेशनाक. हांव एक ग्रुपा खातीर कोर्स घेतिला. सो तशी तांणी 10 days ईच सब्जेक्टा म्हूण डिवायड करून आनी ऑडिटा खातीर 5 days म्हणून दवरलेला. सो तशें हांगा म्हाका मस्त सपोर्ट कशें जालें म्हळ्यार आमी ग्रुप स्टडीज पुरो मस्त केला आनी हांगेल्या एकोमोडेशन पुरो मस्त लायक आशिल्लें आनी कसं म्हणून आमकां मस्त मेंटरशीप प्रोग्राम पुरो दवरलेलो तांणी आनी प्लस योगा पुरो आशिल्लो. सो आमकां मस्त सपोर्ट केल्ले CA जर्नीन तू क्रॅश कोर्स Power 25. सो अशें आमी घरान तूं एकले बसून वाजूच पशी ह्या ग्रुपान तूं आमगेर विंगड चडवालो तूं शिकतना आमकां मस्त म्हळ्यार शिकया म्हूण मोटिवेट जाता. वय त्या म्हाका मस्त मोटिवेशन मेळ्ळा आनी आमकां कसं डाऊट आसला आमी म्युच्युअली डिस्कस करून पुरो शिकता आशिल्ले त्या विशय मस्त हेल्प मेळ्ळा. सो तशें त्या म्हाका मोटिवेशना मस्त या सपोर्ट केला वरी जाल्ला तांतू. आणि CA कोर्स विंगड कोर्सा पशी मस्त डिफरंट कश म्हळ्यार हान तू आमगेल स्ट्रगल मात्र न्ही ॲज अ स्टुडंट आमगेल आनू अम्मा आमगेल फॅमिली मेंबर्स हांनी आमगेलो तू मस्त सॅक्रिफायस करताची आमकां सपोर्ट करता येताची. सो तुमगेला आनू अम्मा भयणी तुमगेल ह्या जर्नीन तू रायट फ्रॉम CPT टू फायनल तांगेल सपोर्ट तुमकां कशें आशिल्लें? तांगेल सपोर्ट म्हाका मस्त हेल्पफूल जाल्ला. एस्पेशली मुगेल आनू अम्मा मेल ತಂಗಿ ತೆಗ್ಗೆ म्हाका इक्वली लायक सपोर्ट केला हे जर्नीन तू. लायक मेल अन्न म्हाका डेली लायब्ररी वचून सोडचें म्हळ्यार म्हाका लायब्ररी कम्फर्टेबल जाता आशिल्लें वाजूक. तशें स्टडी लीव पुरो आसतना म्हाका लायब्ररी ड्रॉप करचें. मागीर मेन अम्मान म्हाका इमोशनली मस्त सपोर्ट केला. एक पान म्हाका टायर्ड जातना म्हळ्यार म्हाका डिमोटिवेट फील जातना ती म्हाका मस्त मोटिवेटेड केला. एस्पेशली आय स्टील रिमेंबर लायक मॉर्निंग म्हाका मुगेल्या कसं रिविजन शेअर करचें अभ्यास मुगेल्या अम्माला. सो तशें हांव मॉर्निंग तिका सांगता आशिल्लें अम्मा आज हांव ह्या वाजूची टार्गेट दवरला म्हूण.
तशी इव्हनिंग ती ऑफिसात दुखून येता उडगासान निमगी तशिला या जल्ली टार्गेट तुगेला म्हणून सो तशी म्हाका ती मस्त ट्रॅक दवरतशील मिगेला सो म्हाका ते मस्त हेल्पफुल जालें स्पेशली स्टडी लिवांक तू आमी घरा एकली असताना म्हळ्यार आमकां फ्रेंड्सां दुखून दूर असताची आनी तेन्ना फॅमिलीचे एक सपोर्ट मस्त मॅटर करता त्या बद्दलची आपण म्हाका त्या एक्सपिरियन्स करूं मेळ्ळा आनी ट्रुली म्हाका फील जावचें हांव मात न्ही मिगेल सगळे फॅमिली सीए जाल्यार त्या फिलींग आसता म्हाका सो आम्ही मोस्ट ऑफ द टाइम आमगेल्या पेरेंट्स हालोटू स्पेंड करताची सो तेन्ना आमकां कसं न्ही स्ट्रेस आसल्यार तांगेले एक 2 उत्तर मोटिवेट केलेले आशिल्ले आमकां वाजूच आनीक धैर्य दिता वय खंडीत सो आतां आमी सीए करता म्हण जाल्यार एक केन्ना पॉयंट ऑफ टाइम आमी डिसायड करता हांव सीए करता म्हण तुमगेलें सीए करचें डिसिशन तुमी केन्ना घेतले हांव स्टार्टिंगार कशें म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड आसतना लायक एग्जाम स म्हण पुरते मुगेल मन सेट आशिल्लें हांव इंजिनियरींग करता सॉफ्टवेअर फील्ड वता म्हण मागीर सडन हांव केम अक्रॉस दीस कोर्स सीए कोर्स म्हूण एक आसता सो मस्त आयकलां चॅलेंजींग आसता म्हूण तेन्ना म्हळ्यार मुगेल बॅचमेट्स कोणी सीए कोर्सा वचना आशिल्ले पुरो जण एक इंजिनियर PCMB PCMC तशी आशिल्ले मुगेल मना एक आशिल्लें कसं युनीक आनी चॅलेंजींग कोरया सो तशी आनी म्हाका मॅथमॅटिक्सा मस्त इंट्रस्ट आशिल्लें SSLCन तो सो तशी हांव सीए कोरया म्हूण डिसायड केलें सो मस्त जाणालें ओपिनियन आशिल्लें कश्ट आसता मस्त नाल्यार फर्स्ट अटेम्प्टारी जायना तशें पुरा नमने ओपिनियन आशिल्लें बट मुगेल घरांत एक सपोर्ट आशिल्लें तुका कसं सम दिसता तशें करी आमी तुगेलो ऑलवेज सपोर्ट आसताची इवन आतां रिजल्ट टायम लागता एग्जाम टायमारी मुगेल्या आनम्माल एक अशी उत्तर म्हाका आनीक उडगास आसता लायक एग्जाम टायमारी तुका आमी मस्त शिकची पडलेला सो कसरे भिवना कसने जाल्यार आमी तुगेल सपोर्टार आसता तूं धैर्यार मुखार वचता म्हूण सो त्या म्हाका मस्त मोटिवेशन करता आशिल्लें स्टडी लिव अप आसतना वय इथं म्हळ्यार आमी घरांतू शिकतना तांणी आमगेल्या स्ट्रगल्स पळोवन येता डेली सो तांगेले सपोर्ट आमकां मस्त मॅटर जाता वय तांगेले मस्त प्रेयर्स आनी मुगेल प्रेयर्स पुरा देवान आन्सर केला वरी सीए केलें तुमकां इट इज वर्थ इट म्हूण फील जाल्लें आमकां सीए करतना मस्त सेल्फ डाउट्स येता एक पाटी वाजितान मस्त कष्ट दिसता डिमोटिवेटेडशें फील जाता सो ह्या जर्नीन तूं तुमकां तुमगेल फॅमिली मेंबर्स सोडून भायले कोणे प्रोत्साहक म्हणून कोणे आशिल्ले की प्रोत्साहक म्हणून आशिल्लें लायक हांव विश्व कोंकणी क्रॅश कोर्स जॉयन जातना म्हाका मस्त जाणाल बुर्त जालें तांगेले प्रोत्साहन म्हाका मेळ्ळा आनी मुगेले कोलिग्स मस्त प्रोत्साहीत आशिल्ले म्हाका तशी हांव काही आर्टिकलशीप करता आशिल्लें पळय जगन्नाथ कामतांको सो थंय मुगेल प्रिंसिपल जगन्नाथ सरान म्हाका स्टडी लिव अप कसने या कॉम्प्रोमायज करनी म्हाका सीए पास जावची इम्पॉर्टंट म्हूण तांगेलें मना आशिल्लें सो तशें तांणी म्हाका रज पुरा दिल्ला वाजूक एग्जामाक सो तशी म्हाका सपोर्ट पुरा आशिल्लें आणि तुम्ही फाउंडेशन आणि इंटर फेस टू फेस क्लासेस घेतलास तशेची फायनल्स तुम्ही ऑनलाईन क्लासेस घेतलास सो ह्या खंयचे बेटर म्हूण दिसता तुमकां ऑनलाईन मोड बेटर की फेस टू फेस क्लासेस हेल्प जालें that depends from person to person like हांव फाउंडेशन आनी इंटरमिडिएटाक या फेस टू फेस क्लासेस घेतला तांतूय हांव क्लियर जालेलें आसता फायनल्सान तुवें ऑनलायन क्लासेस घेवन क्लियर जाला वॉट मॅटर्स इज आमगेलें डेडिकेशन आनी हार्डवर्क तुमकां त्या तुमी डेडिकेशन आनी हार्डवर्कार वाजिता जाल्यार तुमी खंयचेय मोडार तुमी शिकला पास जाताची म्हूण मुगेलो अभिप्राय तशें आणि ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ CA करताची वरले स्टुडंट्स BCom आणि CA O2 करताची तुम्ही BCom आणि CA O2 केलेलंच सो तुमकां कोणे अप्रोच केला रे तुम्ही कोणाक कशी सजेस्ट करताची हांव तांकां सजेस्ट करचें कसं म्हळ्यार BCom आनी CA O2 केल्लें सांग कसं कॉम्प्लिकेशन ना आनी आतां म्हळ्यार इन्स्टिट्यूट सपोर्टीव आसता BCom खातीर सो तशें हांव रेकमेंड करचें दोनी O2 करचें म्हूण आनी BCom म्हाका मुगेल प्रकार वाजू चड कश्ट जायना तर म्हळ्यार आमी CA वाजितान सेल्फ टॉपिक्स तांतू रिपिटेटीव आसता सो तशें दोनी O2 मॅनेज कर येता म्हूण हांव सांगता तर म्हळ्यार CA तू मस्त वाचता सब्जेक्ट मस्त आमकां नॉलेज तांतू मेळटा सो BCom इजिली पास करेत ताचेर एक डिग्री वरेन सायड बाय सायड जाता वय तुमकां 2 डिग्री जाता सायड बाय सायड सो त्या मस्त बेनिफीट आसता तशें आणि ह्या CA कोर्सान तू रायट फ्रॉम फाउंडेशन टू फायनल्स तुमकां खंयचे सब्जेक्ट डिफिकल्ट ऑर इजी म्हूण आशिल्ले आसकी खंयचे आशिल्ले म्हळ्यार म्हाका थियरी सब्जेक्ट मस्त डिफिकल्ट तशें म्हाका ह्या ग्रूप 2 इंटरमिडिएटांत फुल थियरी आशिल्ल्या तांत म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ वाजूचें स्ट्रगल करचें पडला इवन CA फायनल ग्रूप 1 वे ऑडिट पुरा सो तशें कसं म्हळ्यार इथं मल्टिपल रिविजन इम्पॉर्टंट आतां ICI एक्झॅक्ट कीवर्ड्स पुरा एक्सपेक्ट करतना आमी मल्टिपल रिविजन केला त्या आमगेल्या टिप ऑफ द टंगार आसता कीवर्ड्स पुरा सो तशें आतां एक सब्जेक्टाक कशें म्हळ्यार हांव समरी नोट्स पुरा करता आशिल्लें लायक एग्जाम्पल इंटरान तूं
लॉ तसल सब्जेक्ट समरी नोट्स मस्त हेल्पफुल जात 1.5 days रिवाइज करूक बट एक सब्जेक्ट कश म्हळ्यार आता मस्तन म्हणटाच लायक ऑडिट समरी नोट्स केला छांग म्हणून एकलेकान एक रेफरन्स छांग बट हांव कसं प्रिफर करता आशिल्लें म्हळ्यार ऑडिट फुल समा वाजूची तर म्हळ्यार तेन्ना आमकां एक्झॅक्ट वर्ड येता पळय एग्जामा बरोवच्याक So, टेक्निकल वर्ड टेक्निकल वर्ड कसं मिस करनाच आमगे समरी नोट्स करचे म्हणून सो हांव पर्सनली ऑडिटाक समरी नोट्स पुरा कर न्ही डायरेक्ट फॅकल्टी मेटेरियल लायक आशिल्लें तांणी पुरा कीवर्ड्स पुरा इन्क्लूड करून आशिल्लें सो त्याचे डायरेक्ट वाजयले शॉर्ट नोट्स पुरा कर न्ही मिगेल ताका सब्जेक्टा बट ताका इंटराक लॉक पुरा म्हाका कोरका पडला शॉर्ट नोट्स त्या म्हाका मस्त हेल्पफुल जाल्ले तशें आनी प्रॅक्टिकल पुरा रायटींग प्रॅक्टीस व्हेरी इम्पॉर्टंट सो मस्त चेडू कसं करता म्हणल्यार हांवें एक पण केलेलें आसता तशें फावंडेशन पुरा केल्ला बट तेन्ना कसं म्हळ्यार PUCचे रिपिटेटीव आशिल्ले कारण ते मॅनेज जाल्ले बट मिगेल प्रकार तुम्ही रायटींग प्रॅक्टीस करता तुमकां त्या एग्जामान तू मस्त हेल्पफुल जाता फुल प्रॅक्टीस म्हूण न्ही बट एटलिस्ट एक कॉमन सम्स आतां एक 10 सम्स आसता पण तू एक कॉम्प्लिकेटेड सम्स चूज कर न्हू ताजे आमी एक रायटींग प्रॅक्टीस केला आमी खंय मिस्टेक करता म्हूण आमकां कळटा पडलें सो तशें केल्यार चांग म्हूण हांव डायरेक्टली आमकां तितलें फास्ट वचना हांव तू फर्स्ट एग्जाम बरयतना वय सो एक 2 दीस फुडें डेली एक 15 minutes 20 minutes कसं न्ही स्क्रॅच केला री बरयला री आमकां ग्रीप मेळटा एग्जामान वय वय आनी आमगेल्या स्ट्रेंथ अशे सब्जेक्टांत आमी चिके चड स्कोर कर न्हू डिफिकल्ट अशे सब्जेक्टाक एक एवरेज स्कोर करता तशी 40-60 अशी दवरला री एग्जाम पास करूं जाता वय मिगेल कसं म्हळ्यार हांव खंयच्या सब्जेक्टा वीक आसपळा तातूंत तू चड फोकस करता आशिल्लें बिकॉज स्ट्रेंथ म्हाका खंयच्यान आसपळा हांव तातूंत कशी मॅनेज करता म्हणून म्हाका विश्वास आशिल्लो बट खंयच्या सब्जेक्ट वीक आसा हांव त्याची हायेस्ट प्रिफरन्स दिता आशिल्लें वाजूंत मिगेल केसान तो सो तशें म्हाका तें मस्त हेल्पफुल जाल्ला आनी तुमी आर्टिकलशीप जगन्नाथ कामत अँड को मंगळूर हांगा केलेलो वय सो हांगाचे आर्टिकलशीप एक्सपोजर तुमकां एग्जामाक कशें हेल्प जालें मस्त हेल्प जाल्ला कशें म्हळ्यार आतां वाजितान आमी रिलेट करूं आमी प्रॅक्टिकली अशी एप्लाय करताची म्हूण सो आमकां कसं म्हणचे मेमरायज करूंक चड प्रॉब्लेम जायना प्रोविजन्स पुरा बिकॉज आमी प्रॅक्टिकली ते एप्लाय करून आसताची सो तशी म्हाका सब्जेक्ट लायक टॅक्सेशन GST तांकां पुरा मस्त हेल्प जाल्ला आनी CA एग्जामाक ICAची स्टडी मॅटेरियल आमकां मेळटा तशी ताजे टू ICA रेफरन्स बुक्स केला रेफर करताची सो तुमी खंयचे रेफर केलेले एग्जामाक हांव फावंडेशन आनी इंटराक डायरेक्ट फॅकल्टी म्हळ्यार ICA स्टडी मटेरियल रेफर केलेलें बट फायनलान तू हांव रेफरन्स बुक रेफर केला म्हाका मस्त हेल्पफुल जाल्ला हांव घेतिल्ले फॅकल्टीजाचे रेफरन्स बुक पुरा म्हाका पावले एग्जामाक स्कोर करूंक सो मस्त जन ICA मॅटेरियल मस्त इम्पॉर्टन्स दिता म्हळ्यार तंतुलेची वय ICA मटेरियल बदल इम्पॉर्टंट बट आतां अशें तुमकां रेफरन्साक मटेरियल मेळत जाल्यार त्या वेळी तुमी रेफर करून तुमकां हेल्पफुल जाता जाल्यार तांतू वय या कोरे तुमी हेल्प गिव तांचे आनी CA फायनलाक तुमी आर्टिकलशिपा वता आसतनाच प्रिपरेशन स्टार्ट करतात सो तुमी तुमगेलें प्रिपरेशन एक पाटी ऑफिसान तूं बिजी सिजनान तूं थंय लेट बेस्टचा आसता काम आसता तशें प्रिपरेशन करूं टायम मेळना ह्या पुरा तुमी तुमगे स्केड्यूल कशें आशिल्लें तेन्ना त्याचे आर्टिकलशिपा म्हाका टायम मेळना न्हू तांत हांव केदन म्हाका जल पडला हांव तेदन बाजूचें स्टार्ट केलें म्हळ्यार एक 2 वर्स फुडें हांव क्लासीस स्टार्ट केलेलो आशिल्लें फर्स्ट FR देखून स्टार्ट करून तशी ग्रूप 1 करून मागीर ग्रूप 2 क्लासीस पुरा घेतिल्लो आसा आनी मस्त कशें म्हळ्यार आमकां त्या स्टडी लीव मेळटा पळय ते आमी इफेक्टिवली युटिलायज करता बिकॉज ते आमी वाजिल्लेलो आसता पळय ते आमकां मस्त स्कोर करूं हेल्प करता एग्जामान तू म्हणून बट क्लासीस पुरा एटली स्टडी लिवा पश फुडें कंप्लीट करची एक रेकमेंड करता हांव म्हणून तशें आनी आमी मस्त वगे प्रिपरेशन स्टार्ट केला आमकां विसरचे चान्सीस आसता सो तुमी अशी फेस केलेला की वय स्पेशली हांव FR फर्स्ट क्लासीस घेतिल्लो न्हू सो तशें म्हाका एक नमन नोट्स पुरा रेडी आशिल्ले बट स्टील म्हाका एक रिकॉल करूंक तितली टायम मेळना आशिल्लें सो बट मागीर कशें म्हळ्यार आतां युट्यूबान खंयचे फॅकल्टी घेतला री तांणी रिविजन मॅरेथॉन पुरा घालता तशें करून हांव रिकॉल करूं ट्राय केलें सो त्या वे म्हाका मस्त हेल्पफुल जाला अशें आनी ह्या स्टडी लिवान तुमी म्हळ्यार म्हणजे फस्टाकाची एक राउंड ऑफ स्टडी जावनच तुमी क्लासीस आनी कंप्लीट हांगा तुमी बरी रिविजन करताची ह्या रिविजनाच तुमगेल्या डे टू डे कशें आशिल्ले प्लॅन्स आनी रिविजनाच प्लॅन्स म्हणून ऑडिट हांव लास्टाक दवरलेलें म्हळ्यार लास्ट म्हळ्यार ते हांव रेकमेंड करना ऑडिट मल्टिपल रिविजन जावका बट मागीर कशें म्हळ्यार फर्स्ट पुरा वरलेल्या सब्जेक्टान तूं आमकां म्हळ्यार रिसर्च सब्जेक्ट आशिल्लो तांत कशी एक IBS त्या पुरा सब्जेक्ट तूं तरो जाल्यार तूं त्या मॅनेज कर येता सो वरलेल्या चारीन तूं हांव कशें म्हळ्यार त्या फर्स्ट स्ट्रॉंग मिगेल बेस स्ट्रॉंग करता म्हूण आशिल्लें तशी मागीर ऑडिटा वता म्हूण सो तशी खंयचे फर्स्ट हांव FR देखून तशी प्रिपरेशन करून मागीर
लास्ट हांव मॉक टेस्ट दिल्ले. मॉक टेस्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सांगचे जाल्यार इता म्हणल्यार तेन्ना तुका सेल्फ इव्हॅल्युएट कोर येता पळय, तूं खंय तें पावला तुगेलें रिविजन म्हूण, आनी कसले चुकी आसल्या तांकां तूं रेक्टिफाय वे कोर येता. सो तशी मॉक टेस्ट हांव घेतलेली आशिल्लें. सो मॉक टेस्टांत आमकां रियल एग्जामाचे एक्सपिरियन्स मेळटा. ते 3 गंट बसून क्वेश्चन्स आनी डिफिकल्टी कशें आशिल्लें, सो मुगेल प्रिपरेशन टेस्ट करूं जाता कशें आसता म्हणून. वय सो तुमगेल्या रिविजन जाल्ल्यान आतां नेक्स्ट एग्जाम. सो एग्जामाक तुमकां एव्हरी एग्जामा मध्येन तूं 1.5 दिवस गॅप आसता. सो सिलेबस इतलो वास्ट आसता म्हळ्यार आमकां त्या 1.5 दिवसान फूल सिलेबस कवर करचें इम्पॉसिबलशें दिसता. सो तुमी कशी कवर केलें तेन्ना फूल सिलेबस? एक कसं हांव केलेलें म्हळ्यार मॉक टेस्ट दितना हांव कशें दिलें म्हळ्यार एक स्टुडंट्स कशें आसता म्हळ्यार एक पेपर आज दिल्यार आनीक एक पेपर सम वाजून 2 वारान दिताची, 1 वारान दिताची. हांव तें करनी म्हळ्यार एक मुगे कॉन्फिडन्स बिल्ड करूंक. हांव मॉक टेस्ट दितना वेळी एक 1.5 days गॅप मेळटा पळय आमकां CA फायनल वाजूक, तशी दिलेलें. तेन्ना कशें जालें म्हळ्यार आतां आमी CA फायनल 1.5 days आमकां मोस्ट पुरो कवर करूं कोणाच्यानी जायना, बट कितली मॅक्सिमम कवर करूं ट्राय करता आमी. तशी आमी न्हीद वे कॉम्प्रमायज करूं जायना, बिकॉज एग्जामाक आमगेले त्या अटेंटीव आसता न्हू आमगेले ब्रेन. सो तशें तें पुरो मॅनेज करून वरता. बट एक कसं म्हळ्यार हांव ते 1.5 days मॉक टेस्ट दिलेले न्ही, म्हाका एक धैर्य आसा की ओके हांव मॉक टेस्टार मॅनेज केला स्कोर करूंक, सो हांव फायनल एग्जाम्साक वेळी टॅकल करतली म्हणून म्हाका कॉन्फिडन्स दिला. सो तशी. सो तुमी म्हणच्या एग्जामाक प्रिपरेशन आमी कशें केल्यार लास्ट मोमेंट आमगेल्या हेल्थ कॉम्प्रोमायज जायना अशी जाग्रतेर आसता. म्हळ्यार आमी इतले दिवस स्टडी करून आसताची, सो लास्ट मोमेंट आमी न्हीद उणी काडचे अशें पुरो केल्यार आमगेले हेल्थ इफेक्ट आनी हेल्थ मेंटेन करचें मस्त इम्पॉर्टंट, बिकॉज तुमकां एग्जामान तूं लायक परफॉर्म करता जाल्यार तुमी हेल्थी आसची इम्पॉर्टंट न्हू. स्टुडंट्स कसं करता म्हळ्यार टेन्शनान तांगेले सेल्फ ओवर एक्झॉस्ट करून सोडताचे. बट ब्रेक्स घेवचे तितले इम्पॉर्टंट रेग्युलरली, तुमगेले ते प्रोडक्टिविटी वे इन्क्रीज करता. आतां 1.5 days आसतना स्पेशली हांव कसं ना म्हळ्यार म्हाका ऑडिट म्हळ्यार हांव 2 ग्रुप सेपरेट बरयलेले न्हू. तशें ऑडिट लास्ट पेपर आशिल्ली न्ही तेय सेल्फ हांव हें केलें म्हळ्यार लास्ट पेपर न्हू बसून वाजीत रात्री ते म्हूण. बट विंगड FR कशी पेपर 1 आनी AFM पुरा कसं म्हणचे हांव एग्जामा फूल दीस या कसं फुडाक स्लीपा तितली कॉम्प्रमायज कर न्ही. तशें बिकॉज आमगेले एग्जामा फूड आमगेले रिविजन चांग जावन आसता तेन्ना ऑटोमॅटिकली आमकां ते कॉन्फिडन्स येता 1.5 days मॅनेज कोर येता म्हणून. सो तूं लास्ट मोमेंटाक 1.5 days आसतना कसं फ्रेश जावन वाजयता त्या इम्पॉर्टंट न्ही. तुका 3, 4, 5 महिनो कसं पुरो एफर्ट घालला त्या हेल्प आहेत. आनी आमकां कसं जाता म्हळ्यार एक दिसता आमकां रिकॉल कोर येता सेल्फ डाऊट येता. बट बदल कसं म्हळ्यार तुमी त्या स्टडी लिवांत प्रॉपरली वाजयल्यार तुमकां ते ऑटोमॅटीक एग्जामान जाता रिकॉल. त्या तुमी आमी ओवर थिंक करूनच तितलेच. आनी हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एग्जाम टायमार तुमी तितले कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम बरयता मेंटली हेल्थी आसची व्हेरी इम्पॉर्टंट न्हू. तशें म्हणचे कशें म्हळ्यार ओवर एक्झॉस्ट करूनच एक स्वल्प टायम तुमी एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज दिला वेळ दिना, तुमकां कसं हॉबी इश्ट जाता पळय त्या. आनी स्क्रीन टायम नाका फ्री टायमार ते आनीक आमकां एक्झॉस्ट करता न्हू. सो तशें कसं आतां म्युजिका इंट्रस्ट आसता, डान्सा इंट्रस्ट आसता, तुका स्पोर्ट्सा इंट्रस्ट आसता, इट्स ओके 1 hour खेळल्यार वेळ दिना. बट ते एक तुमकां एक बॅलन्स्ड लायफ मेंटेन करता. फूड आउट कॉम्प्रमायज करना तशें प्रॉपरली फूड पुरा घेवन. सो तशी हेल्दी डिस्ट्रॅक्शन टू सम एक्सटेंट इज ओके. टू सम एक्सटेंट इज व्हेरी हेल्पफूल. ओके म्हणणे तशें तुमगेले अभिप्राय. ओके. आनी तुमकां एग्जामान तूं क्वेश्चन पेपर 15 minutes प्रायर जावन मेळटा. सो ह्या टायमांत आमी खंयचे क्वेश्चन बरोवका म्हूण डिसायड आनी करतात. सो ह्या 15 minutes तुमी कशें स्ट्रॅटेजायज केले? 15 minutes मस्त इम्पॉर्टंट. सो तशी एक पुरो जेन्ना कॉमन टिप्स कसं म्हळ्यार फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड आसता म्हणून. सो तशी हांव विंगड क्वेश्चन खंयचे म्हाका अटेम्प्ट करूं जाता पळय इन द ऑर्डर ऑफ खंयचे कॉम्प्लेक्स आसा त्या मागीर एक दवरून खंयचे इजी आसता फर्स्ट या करतना तुगेलें मन सेट जावन आसता. हांव कशें म्हळ्यार फर्स्ट MCQची बरयत आशिल्लें म्हळ्यार म्हगेल्या मनाक कशें म्हळ्यार आउट ऑफ 100 आमी 30 marks हांव जाल्ली म्हगेल्या म्हणून. सो तेन्ना ते कॉन्फिडन्स स्वल्प बिल्ड केलें. तशीच हांव इजी करता वचन ते कॉन्फिडन्स बिल्ड करतना ऑटोमॅटिकली त्या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स आमकां स्वल्प पुणी आन्सर करूं जाता. तशें तुमी स्वल्प स्कोर कोर येता म्हणून. वय तशी. आनी आतां न्यू स्कीम ऑफ एज्युकेशनान तूं तांणी सेल्फ पेस्ड ऑनलायन मॉड्युल्स म्हणून हाडयला. हांत तुमी लॉ आनी कॉस्टिंग कसं ना ऑब्जेक्टिव्ह टायप आसता. फूड आमी हेची डिस्क्रिप्टिव्ह 100 marks बरयता आशिल्लेची. सो हाचे क्वेश्चन्स एप्लिकेशन ओरिएंटेड आसा की कशें आसता आनी डिफिकल्टी लेवल कशें आसलें? म्हळ्यार हांव म्हगेले फायनल बरयतना ते स्टार्ट जाल्यार इतलेची. सो तशें कशें म्हळ्यार डिफिकल्टी लेवल आसा
तुम्ही आता एक्झाम प्रिपेअर केला वरीची प्रिपेअर करून वचका नॉर्मली बट तशें हांव चड टायम उरली न्ही 1 वार दिलेला ईच सब्जेक्टाक तशी 1 वारान वाजून क्लियर केला सो तशी सो म्हळ्यार तुमगे डिस्क्रिप्टीव पेपर कशें प्रिपेअर जाता ताज्या पयशे की उणी टायम घेत वय बिकॉज डिस्क्रिप्टीव कशें म्हळ्यार आमी आन्सर्स बरोवप कीवर्ड्स कसं कळले MCQ कशें म्हळ्यार तुम्ही कॉन्सेप्च्युअली अर्थ जाल्यार कसं म्हणून मॅनेज करूं येता म्हणून तशी वय आणि आमी वाजिता आसतना आमकां सुमार डिस्ट्रॅक्शन्स आसता सोशल गॅदरिंग्स जावं ऑर सोशल मिडिया जावं इंस्टाग्राम व्हॉट्सॲप हांचो पुरो सो तुमी ह्या डिस्ट्रॅक्शन्स कशे ओवरकम केले डिस्ट्रॅक्शन्स म्हळ्यार एक तुका ब्रेक घेवका म्हणून म्हणसर तुमकां दिसचे फर्स्ट सोशल मिडियाचे हांव म्हळ्यार कसं केलें म्हळ्यार ताची किरकिरी नाका म्हणून इंस्टाग्राम पुरो अनइन्स्टॉल करून सोडलेलें सो दॅट हांव कसं भायर वचून एक्टिविटीज करून ब्रेक्स पुरा घेतल्यार म्हाका बेनिफीट जाता म्हणून सो तशें बट आनी ताच्या CA जर्नी आमकां सॅक्रिफायस करचेच एक पार्ट एंड पार्सल न्हू सो तशें आमकां करका पडटा बट एक आमकां मन आमी सेट करका आतां सॅक्रिफायस केला हाडिना मागीर एग्जाम चंद कोण बरो न्हू मागीर क्लियर जाल्यार आमकां सगळें लायफ आसता गम्मत करूं त्या मायंडसेट हांव दवरतना ते ऑटोमॅटिकली तूं मोटिवेटेड जाता टू स्टडी सो मुगेल्या त्या आशिल्ल्या आतां तुमगेल CA जाल्ला सो तुमगेले इधराक 2 ऑप्शन आसा एके प्रॅक्टिस करेत एके एम्प्लॉयमेंटा वचेत और हायर स्टडीजय करेत सो तुमगेल प्लॅन्स कसन आसा मुगेल प्लॅन्स आतां सद्या एम्प्लॉयमेंटारी वता म्हणून मागीर हायर स्टडीज कोरिया म्हणून आसता बट हांव खंयची फिल्डा वता पळय तांतू कसं एक्सपर्ट नॉलेज येवचे तशें हायर स्टडीज करता म्हूण लेखला सद्याक तशें आणि आमगेल ह्या कार्यक्रम मस्त स्टुडंट्स CA करताल चढू पळयत आसत सो तांकां तुमगेल दुखून 2 टिप्स असल्यार दिवेत की टिप्स एक कसं म्हळ्यार मॉक टेस्ट दियाची व्हेरी इम्पॉर्टंट सो मस्ट चडू कसं करता म्हळ्यार एग्जाम लागीं येतना उणी टायम आसा मॉक टेस्ट दिला तांतू क्लियर जायन जाल्यार मागीर कॉन्फिडन्स ब्रेक जाता म्हणून बिकॉज आमकां वाजून जावचे मस्त लेट जाता न्हू सो तशी बट हांव म्हणजे कसं म्हळ्यार एग्जामा वचून कॉन्फिडन्स लूज करचे बदलाक मॉक टेस्टार तुमी खंय पावले म्हूण कळटा पळय सो मॉक टेस्ट दियाचे हाडिनानी कशें म्हळ्यार जल तितले उणी गॅपार दिया तेन्ना तुमकां कॉन्फिडन्स आनी चडटा इन केस एग्जाम टायमार तुमगेले कसं वाजून जायन जाल्यार तुमकां तेन्ना दिसता 1.5 days मॉक टेस्ट दिवन हांव मॅनेज करून केलेलें आसा तशी तुमी एग्जाम मॅनेज करताची म्हणून एक तुमकां आसता मागीर आनीक एक कसं म्हळ्यार ब्रेक्स घेवचे व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां आमी मिशीन न्हय सो तशी CA स्टुडंट्स कशें म्हळ्यार तांगेले सेल्फाक एक प्रेशर आसता पास जावका म्हणून आनी फुल एक्झॉस्ट करून सोडताचे ताजे कॉन्सिक्वन्स कसं म्हळ्यार मागीर तुमकां कळना तुमकां शिकिल्ल्या समा मना वचना तशें पुरो जाता सो ताका रेग्युलर ब्रेक्स घेवचे इम्पॉर्टंट सो अशी मना दवरका हांव ब्रेक्स घेतला काय जायना ते रॉंग न्हय फर्स्ट ऑफ ऑल सो तुमकां कसं इश्ट आसता एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ಸ್ವಲ್ಪ 1 hour की पर डे नातल्यार तुमकां कशी तुमगेले कन्विनियंट कशी म्हणून तशें प्लॅन करून तुमी ब्रेक्स घेयाची मागीर त्याचे हार्डवर्क व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी मस्त शॉर्टकट्स वापर म्हळ्यार आमी मोस्ट ऑफ देम कसं करता म्हळ्यार कसं न्हय सम सॉल्व करचे बदलाक जस्ट रीड करून वचचे सो तशें करचे रॉंग म्हणून म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ सॉल्व केल्यार आमकां कॉन्फिडन्स मेळटा पळय सो तशें त्या तुमकां एक स्कोरींग टिप्स मस्त हेल्प करता स्कोर करूंक सो तशें आनी मस्त आनीक एक टिप कसं म्हळ्यार मस्त स्टुडंट्स कशें म्हळ्यार टायम उणी आसता म्हणून स्पीड इन्क्रीज करून क्लासीस आयकताचे आतां एक जण कशें म्हळ्यार स्टार्टिंगाक फर्स्ट टायम क्लास आयकता तेन्ना 2x स्पीडार पुरो आयकतात सो दॅट इज नॉट रेकमेंडेड बिकॉज आमी कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां आमी कितली पंत वाजीत पळय त्या मॅटर करना त्या मॅटर केलें जाल्यार पुरो जन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिसार CA पास जाता आशिल्ले अटेम्प्ट्सा विशय नाशिल्ले बट आमकां कसं जाता म्हळ्यार कॉन्सेप्च्युअली वाजीत पळय तांणी मात्र एग्जाम क्रॅक करूं शकता बिकॉज ICAI आमकां तशी टेस्ट करता त्या कॉम्प्लेक्सिटी सो तशें आमकां समज प्रोविजन पुरो इंटरप्रिटेशन करता जाल्यार कॉन्सेप्च्युअली वाजूचे लायक तेन्ना आमकां एग्जाम खंयचे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स दिल्यार आमी सॉल्व करूं शकता एटलिस्ट टू सम एक्सटेंट आमी स्कोर करूं येता सो ताकाची कॉन्सेप्टा वयर फोकस दियाची नॉट ऑन नंबर ऑफ टायम्स टू रिवायज करता तांतू नाका म्हणून सो फोकस तुगेल फर्स्ट राउंड ऑफ स्टडी कितलो थोरो जावन करता ते आमगेल मनान गट्टी बेसता सो वरलेल राउंड ऑफ रिविजन्स टायम उणी कंज्यूम जाता आनी बगी कंप्लीट करूंक जाता आमकां वय तशी जायत अश्विनी आज आमगेल स्टुडियो येवन तुगेल जर्नी शेअर केलेला का तुका मस्त धन्यवाद मस्त खुशी जाली तुगेल जर्नी आयकून आय एम शुअर आमगेल पुरा ऑडियन्साके तुगेल जर्नी आयकून मोटिवेट जावन आसता ती म्हाका थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट केलेल्यांक हांव हांगा धन्यवाद सांगू इश्टपवता आनी तशीच विश्व कोंकणीक मुगेले CA एक्सपिरियन्स शेअर करूं प्लॅटफॉर्म दिलेल्यांकय हांव धन्यवाद सांगता तशेंच आमगेल आयज कार्यक्रम पळयलेले सकल वीक्षक वर्गांक धन्यवाद सांगून
आमगे लायच कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करताची. तशीच ह्या व्हिडिओ लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करात. धन्यवाद.